दीस शुक्रार डिसेंबराची 13 तारीख 2024. पहिले वाचप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 48 ओळ 17 ते 19 पर्यंत. सर्वेस्पर तुजो सडवणदार इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयता. म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्ली जाल्यार तुजें सूख एके न्हंय भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या ल्हारां भाशेन. तुजी संतत रेवे भाशेन जाती आनी तुका जल्माल्लीं भुरगीं रेव्याच्या कणा भाशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदिनसून अपयंच जातें ना वा पुसून वेतें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 1 1 ते 2 3 4 आनी 6. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळटा, तो खरोच सुभागी. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. तो वाळत्या वाळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळां दिता. हाची पानां केदिनच बावनात. हाणें हाती घेतिल्ले सक्कडी सुफळ जाता. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण खोट्याची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वतात. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 ओळ 16 ते 19 पर्यंत. जेजू म्हणालो, तर ही संतत कोणाक म्हणून हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यांक सरी दी. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजले तरी तुमी नासूंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायले तरी तुमी रडोंक नात. जुवांव खाण पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देवसार लागला म्हणालो. मनशापूत आयला, खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवडो सुंका घरांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार दैवीक जाणवाय सूख नातली म्हणून तिच्या सकरण्यांनी रुजू जाता. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या काळार जो देवान तांचे मदें धाडलेल्या हर एका मेस्त्रीतें सुखी सोदताले. स्नानीक जुवांव एक दंडवणेचो समाजांत पयस रावन विरक्त मनीस जावन जियेलो आनी खुद्द प्राचित करून लोकांक प्राचिताची जिणयेची आपणे दिलें. पूण सुदेवांक समाधान ना. ताणें ताका देवसार लागला म्हूण वलयलें. उपरांत जेजू आयलो. सुवार्ता परगट करून लोकां सांगता बरसून तांचे सांगता खावन जेवन जुवांव सारकी दंडवण नासतना जियेलो. तरी लोकांक समाधान ना. पळया तो पोटारी आनी पिवडो सुंकागाराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हण नकलां केली. उपराट्या भुरग्या बरी कठीण आनी विकृत देखून तांकां संतुश्ट करूंक असाध्य जावन आसलें. भावार्थी मनशान ताच्या भावार्थी जिणयेद्वारी जिणी बदलूंक तयार नातल्यांक संतृप्त करूंक साथ दिना.
तांचे तावन कितेंच बरें आयकूंक मेळना. भावार्थी मनीस कितलीय बरी जिणी जियेल्यारी पातकी मनशां तावन आयकूंक मेळचें फकत विरोधपण, तिरस्कार, निंदा, खेळकुळां. केनल मुळ्ळो एक धार्मीक अशें म्हणटा, कसलीय प्रमाण उपाय बरे मनीस घेवन दीत. संवसाराच्या आरोपातावन ताणें सुकोवन घेवंक साथ दिना. बरी वाट म्हळ्यार तसल्यांची पर्वा करचीच न्ही. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्र पुस्तकांत रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय ओळ 7 सांगता, कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. तशेंच कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 14 सांगता, आपल्या सैमा प्रमाणे जी येता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येतात त्यो संगती मानून घेना.